त्याचे कारणां कितें जावंक शकता? जशें तुमी म्हणलां की आतां ल्हान भुरग्यांक आतां तुमी आयरनाच्यो टॅबलेट दिता किंवा डिवॉर्मिंग म्हणजे दंतांच्यो टॅबलेटी दिता. पण हीच कारणां काय आनी कितें कारणां आसूं शकतात? मातशें विस्कटान सांगात. सो अनिमिया मेन म्हणजे कशें आसा आतां आयर्न डेफिशियन्सी आसा अनिमिया हे सगळ्यान पयलीं कारण अनिमियाचें. आयर्न डेफिशियन्सी म्हणल्यार कितें जाता आतां आयर्न रिच जेवण जेन्ना मेळना भुरग्यांक तातूंत तांकां ब्लड मागीर तांचे रेड ब्लड सेल्स जे आसा ते कमी जावंक लागता. सेकंड रिजन कितें जाता आतां सपोज भुरग्यांक ब्रेस्ट फिडींग मेळूना. मदर्स मिल्क फर्स्ट 6 मंथ्स पयले 6 म्हयने ब्रेस्ट फिडींग आमी जी दिता पळय दॅट इज व्हेरी व्हेरी रिच इन आयर्न. म्हणजे आवयचें दूद. आवयचें दूद जे तांकां मेळूना फक्त फॉर्म्युला फिडाचेर आसा किंवा तांकां प्रॉपर न्युट्रिशन जावना ताका लागून अनिमिया जावंक शकता. अच्छा. दुसरी गोश्टी मागीर अदर रिजन्स जे आसता पळय अनिमियाचे आतां खूब आतां भरपूर तेंप जालो क्रॉनीक इलनस जी आमी म्हणटा ती आतां कोणाक जाला सपोज ती बॉडीचेर खूब इफेक्ट करता. सो आमचे बोन मॅरोचेर इफेक्ट जाता. बोन मॅरो इज कितें फॅक्टरी आमची बॉडीची ब्लड तयार करपाची. अच्छा. फॅक्टरीचेरूच इफेक्ट जालो जाल्यार मागीर तुजे ब्लड सेल्स जे आसा ते तयार जावचे ना सारके. दुसरें मागीर नेक्स्ट कितें आसा जेनेटीक डिसऑर्डर आतां थॅलेसिमिया बी जे आसता पळय सो तातूंत कितें जाता ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय जाता. रेड ब्लड सेल्स जे आसा सो त्या भुरग्यांक मागीर परत परत तांकां ब्लड ट्रान्सफ्युजनां बी दिवची पडटा हें कारण आसा. नेक्स्ट मागीर आसा आतां प्री मॅच्युअर बेबी बी जाली तांचे इन जनरल आयर्न स्टोर्स जे आसता बॉडीन भितर ते कमी उरता.